जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. 16 वळ 16 ते 20. थोड्याच वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात, आनी आनीक थोड्या वेळान तुमी म्हाका नव्यान पळयतल्यात. ताच्या शिसांतल्या कांय जाणांनी एकामेकाक म्हणलें, तो सांगता, थोड्याच वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात, आनी आनीक थोड्या वेळान तुमी म्हाका नव्यान पळयतल्यात. आनी हांव बापाशी वेतां हें तो आमकां म्हणटा तें कितें? तर ते म्हणटाले, तो थोडो वेळ म्हणटा तें कितें? तो सांगता तें आमकां समजना. ते आपणा कडेन विचारूंक कोत्ताले म्हूण जाणो जावन जेजून म्हणलें, थोड्याच वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात, आनी आनीक थोड्या वेळान तुमी म्हाका नव्यान पळयतल्यात. अशें हांवें म्हणलें ताचो अर्थ तुमी एकामेका कडेन विचारतात? हांव तुमकां सच सांगतां, तुमी रडटल्यात आनी पिंगोडटल्यात, पूण संवसार खुशाल भरीत जातलो. तुमी कोंती भरीत जातल्यात, पूण कोंतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोश. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.